मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देव पळयता आमी कितली विस्वासी रावता ताचे ठाण न्हय आमी कितली यशस्वी जाल्लीं आसा वो कितलो आमकां मान भोवमान मेळ्ळो आसा. एकदां एका फिरकोजेन एकलो मनीस वावर करतालो. दिसपट्टो वावर ताचो आसलो. तो सकाळीं येवन इगोर्ज उक्ती करून साफ सफाई करून मागीर मिसा बलिदानाची तयारी करून सगळें दवरतालो. अशें आपलो दीस सांगतालो. जावं कोण आयली फादराक मेळून तांकां तो सांगतालो की वचून हो फादर ना वो आसा वो फादराक वचून आपयतालो आनी तांची भेट करून घेतालो. जावं केन्ना केन्ना फिरकोजेचो पेलो नासलो तेन्ना तो वचून तो थिंगासर तांकां मदत करी होंडूंक मरण आसा जाल्यार असो आपले जिवीत तो फिरकोजेन वा आपले इगोजेन तो सांगतालो. असो सांगता आसतना एकल्यान ताका म्हटलें आतां तूं इतलो जाणटो जाल्लो आसा, तुजो कसलो फायदोच ना, तुवें कांय व्हडलें कांय करूंकूच ना. आनी कोण एकल्यान म्हटलें ताणें व्हडल्यो वस्तू करूंक ना, वो सादारण वस्तू करूंक ना, सादारणच्यो वस्तू केल्ल्यो आसा पूण त्यो ताणें विस्वासपणान केल्ल्यो आसा. तो विस्वासी रावलो ताच्या त्या कामाक. आनी ताका मागीर विचारलें तुका कितें दिसता? तो म्हणूंक लागलो 2 दिसा जेन्ना हांव इगोजेचें दार उगडटालो सकाळीं हांव म्हणटालो हांव जेजूक येवकार दिता इगोजेन भितर येवंक. म्हटल्यार जो कोण सकाळीं येतालो त्या मिसा बलिदानाक तांकां तो येवकार दितालो स्विकारून जेजू आयला आपल्याच घरान अशें तो चिंतून शालपणान तो वावर करतालो. ताका व्हडली पदवी मेळोंक ना पूण तो विस्वासी रावलो. जे परी आमकां भाग्यन पावलो आपले चिटीन तिमोथीची 2री चिटीन सांगता आपूण विस्वासी रावलो. पोस्ट आयले दोग आयले आमी जाणा कशे भशेन ताका कोणकोणींतूय घातलो, ताचें फॉर्मण मारलें. तरी आसतना तो जेजूक विस्वासी रावलो. जेजूक दाखयल्लो तो मार्ग तो चलतालो, तो बरो वाव ताणें केलो. आनी आतां ताचे निमाणे दीस आनी तशें लागून तो म्हणटा जी वाट जेजून म्हाका चलोवंक दिल्ली ती हांवें चल्ली. जी धांवपळ करून हांवें आतां जो वाव केल्लो आसा, बावाट हांवें दवरलेलो आसा, बावाट दुसऱ्यान दिलेलो आसा आनी आतां हांव तुमच्या हातान हें सगळें घालतां. आमी हांगासर 6 तारखेर येता कित्याक आमकां हो बावाट सान फ्रांसीस शावेरा वरवीं मेळ्ळलो आसा. ताणें आपणाक व्हड करूंक ना पूण ताणें आमकां जेजूशी व्हेले. होच तो बावाट जावन आसा. जेन्ना आमी सान फ्रांसीसाची इमाज पळयता तर ताची हातान क्रिस आसा आनी तो वयर पळयता म्हणल्यार तो सदांच जेजूक पळयता आनी जेजू तो पळयल्या उपरांत ताचे प्रेरणान तो बरी खबर परगटूंक फुडलें पावल मारता. आमी जाणा ताका व्हडवीक आनी मान आसली, आपलें नांव फामाद करून, पूण हें सगळें ताका मेळ्ळें देवाक जाय ते प्रमाणें. तो फामाद जावंक सोदतालो जेन्ना एक बरो शिकोवणार कसो कॉलेजीन शिकून फामाद मनीस कसो तो जावंक सोदतालो. पूण ताका जेन्ना ह्या पावणे मेवले एक सांत इनास लोयला वरवीं तो आनी सांत इनास लोयला अशें की जेजूट संस्था घडोवन हाडटा पूण ताका इंडियाक धाडटा. आनी आमी जाणा कशे भशेन तो गोंया पावून मागीर वेगवेगळे देसांनी तो गेलो ते मागण्यांनी आमी म्हणटा. पूण इंडियाक म्हणजे गोंयांत वावुरलो तसोच तमिळनाडू केरला ह्यो जाग्याचेर तो वावुरलो. अशें की मागीर जपान मलाक्का आनी चायना आमी जाणा थिंगा सनशायन आयलँड थिंगा ताचें मरण जाता. पूण कसो तो जियेलो जे प्रमाणें आमकां पयलें वाचपाक मेळटा. खालतेकायेन थंय ताका स्वाद मेवली, थंय तो न्हिदलो, थिंगासर जें कितें खावंक मेवलें तें खाल्लें आनी वावर करूंक लागलो. ताणें म्हणून हांव आतां भायसान आयलां, म्हाका बरे सवलती मेळोंक जाय हांगा भारताक हांगा गोंया खंय गेल्लो थिंगा ना मेवता ते प्रमाणें तो जियेलो. तशेंच ताका व्हडलो टायटलूय आसलो.
हांगा सेंट पॉल कॉलेज म्हणून आसली थिंगा आतां प्रोफेसर रेक्टर ऑफ द कॉलेज म्हणजे बरो रूम बीन आसूंक जाय ना तो हॉस्पिटलांत रावन वावर करतालो लोकांचे गायेक पुसतालो अशें म्हणलेलें आसा लाजरस आमी जाणा जेजूचो कोटिस्ट जेजून ताका जिवंत केल्लो हांगासर कोर्ली वयता थिंगासरूच एक ल्हान प्रीस आसा ते जाग्याचेर थिंगा आतां लाजरसाची मुक्ती आसली आनी सान फ्रांसीस शावेर 3 म्हयने ते मुक्ती सकयल थिंगा तो येतालो कित्याक तो दुसरे जाग्यार ताका मेवनासलो मेवताले पूण ताका खालते कोणी कशें हांवें जिवंक जाय आनी देवाचो भाव करूंक जाय तो तें करतालो हेंच पयलें वाचपान आनी तशें शुभ वर्तमानांचे परी ही एक विधवा आसली तिणें आपल्या लागीं आसलें नासलें तितलें देवाक भेटयलें दुसरें जाण आपणा लागीं आसा खूब थोडें दिवया पूण हांगासर जें कितें आसा तें सगळें हांव देवाच्या हातान भेटयता देवान आमकां सगल्यांक वेगवेगळे गुणांनी आनी देणांनी भरलेली आसा आमी ती देवाच्या हातान भेटयता आनी त्यो ती आमकां पुर्ण करूंक आदार दिता अशें न्हय की आमकां एक गूण दिलोले आसा तर हांव म्हजीच व्हडवीक आनी महिमा करतलो ना हे गुणां वरवीं देण्या वरवीं आमी देवाक महिमा आनी देवाची व्हडवीक करता आनी देवाक जाय जाल्यार आमकां तें यश मेळटलें पूण पयले सुवातेर आमी देवाक विस्वासी रावता आनी सांग फ्रांसीस शावेर आमकां हेंच शिकयता देवाक विस्वासी राव आनी तो तुमचें जिवीत फलादीक करतलो हीच करपाक आमी दिसान आमचे पासत मागून घेवया